फातोड्डेचे नेहरू स्टेडियमाची सुधारणा करपाच्या कामा खातीर 3 कंपन्यांनी टेंडर घाल्यात. 45 कोटी मोडून हें काम जावपाचें आसा. ताची अर्थीक निविदा फुडल्या कांय दिसांत उक्ती करतले. लुसोफोनिया गेम्सा खातीर मुळाव्यो सुविधा सुदारपाच्या कामाक सरकार नेटान लागला. मात सर्तींत वांटेकार जावपी कांय संघटना अजून न्हिदल्यात. अर्दे परस चड संघटनांनी तांची गरज आनी प्रशिक्षणा विशीं सरकाराक अजून कांयच कळूंक ना. लुसोफोनिया गेमी वांगडाच 2017 वर्सा जावपी फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपा खातीर फातोड्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचो गोंय सरकार वापर करूंक सोदता. त्या खातीर गोंय खेळा प्राधिकरण नेटान कामाक लागला. The tenders have been opened, the technical bids we have seen there have been 3 applicants and their names are Venkatarao Infra, Hyderabad, SMC Infrastructure, Thane and RBS Kandavarkar Goa. So since it is a big work, the credentials of these 3 parties are under scrutiny, which will take a day, and thereafter the financial bid will be open. Okay. So based on that the work will be allotted. Okay. The budget for this has gone up or it's changed? Or it's the same? No, the budget is within the range of around 45 crores. The required standard which are laid down by FIFA or AFC have to be met because these are international games that will be played, and we also have to look into the aspect of India hosting the under-17 FIFA World Cup. So this is one of the proposed venue for that. दिल्लीन जाल्ल्या राष्ट्रकुल गेमीचे आयोजन करपाचो अणभव आशिल्ले जाणकार गोंयांत 2 दिसांची कार्यशाळा घेतात. ही कार्यशाळा मंगळारा सुरू जातली. We are having a workshop tomorrow. Okay. We have invited some very experienced people from Delhi who were involved also with the Commonwealth Games organization. Okay. And a workshop will be conducted for many of us to expose, sort of an exposure workshop it is. Okay. To the various nitty-gritties of organizing games of this magnitude. That is one side of it. The other side of it is the Goan teams themselves forming and sort of giving you budgetary allocations, how much they would require. That the deadline was pushed. That our assistant secretary program is monitoring. Okay. There are at least 50% of the associations have responded with their requirements, okay, which is under process. And some are still falling behind. So we have told them to work out their requirements and give it to us. Our job is to only support them in terms of the necessary funds. And where does basketball stand now? Does it come to a point where SAG will have to put up its own team? It is, I cannot say at this moment, but these decisions will be taken at the general body meeting of the SAG. गोंयांतल्या खेळा संघटनांनी आता तांकां कसल्या गजालींची गरज आसा ते बेगोबेग गोंय खेळा प्राधिकरणाक कळोवप गरजेचें आसा. आंतरराष्ट्रीय आव्हान पेलपाची तयारी करपा खातीर आतांसावन कामाक लागप गरजेचें आसा. ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी वांगडा खेळा खबराकार निखिल परेरा. माटोळी म्हणल्यार चवथीचें खाशेलेपण आनी आकर्शण. काणकोणा पैंगिणी वेलवाड्यार रुपेश पैंगीणकारान वट्ट 336 नगांची माटोळी केल्या. रुपेशाची माटोळी म्हणल्यार पश्चिम घाटांतले जैवविविधतेचें प्रदर्शन. निसर्गप्रेमी लोकां खातीर एक आकर्शण. 2007 ते 2009 सेगीत 3 वर्सां रुपेश कला आनी संस्कृती खात्याची माटोळी सर्त जिखला. आयच्या आमच्या व्हिडिओंत पळयात पैंगीणची 336 नगांची माटोळी. टोटल 350. मग गेली 3 वर्सां तुमकां सलाक पयली बक्षीस मेळ्ळें. 3 वर्सां हांवें सावथ गोवा म्हाका पयली प्रायज मेळ्ळें आनी ऑल गोवा सेकंड मेळ्ळें. हो माटोळी करपाक फाटल्यान कितें म्हणपाचें आमी छंद म्हणपा तुमचो काय कितें? एक स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान स्टार्ट केल्ली. मागीर ताचो आमकां छंद लागलो म्हळ्यार त्या एक पर्यावरणा मुळे आमी भितर गेले आनी कळ्ळें की खंयची झाडां आसा आनी जी चड अशीं वखदाचीं म्हणजे जवळ 20 दीस तरी लागतात. 20 दिसां पयलीं खंय खंय वयचें पडटा? खंय म्हणना म्हापसा टू आतां आमी उडपी पासून गेले.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.